उदकान उदीक खोलायन आमचें जिवीत जिवंक आयज आमी आमच्या बाबा साकिस्तांव अलेक्झांडर पेरेरा ताचे आत्म्या पासून मागया. काल ताका हार्ट अटॅक जावन तो मेलो. सकाळींच मिसाक येवच्या आदीं हें ताका घडलें. तो तयारी करतालो मिसाक येवच्याक आनी हे भाशेन ताचें सगळें घडोवन तो अंतरलो. सकाळीं म्हाका काल सारकें स्पश्टपणे सांगूंक नासलें पूण मागीर म्हाका कळयलें की तो अंतरलो म्हणून. तर आमी ताचे पासून मागया. हांगसर ताणें खूब वर्सां काम केलेलें आसा पूण भक्तीन कोत्तालो कित्याक ताका व्हड देवसां आसलेलें भगवान फ्रांसीस शेवेराचें. गोंयच्या सायबाशी तो सदांच येवन आपली मान तिचो दवरून मागणी कोत्तालो आनी बरे भशेन ताणें हांगसर वावर केलेलो आसा. दीस रात देवाक आमी ताचे पासून दिनवासया. ताची पातकां आसात ताणें ताका भोगसूंची आनी ताका सुर्गेचें सूख ताणें दवरलेलें आसा तें फाव करचें म्हणून ह्या मिसान आमी ताचे पासून मागया. आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची भोगसणी आमी मागया. हांव पातकी सोर्प दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सुदांचांक वर मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावत तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे खुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. बागिवोन चाकोबाचे चिटीची सुरवात. सगळ्यांक शिंपडलोल्या बारांक कुळांक देवा आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नोमान करता. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचेर जीन नोसवार ताळणो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड कुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो असलो भावार्थ तिरपण उत्पन्न करता आनी तिरपणाचें फळ म्हणल्यार सुपूर्णाय अशें तुमी सुपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तुमचे मदल्या कोणाकूय जाणवायेची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ती ताका दितलो कित्याक तो सगळ्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा भाशेन. दोशी ओडून सदां अतीर पावलांनी चलून असल्या मनशान आपूण मागता तें सर्वेस्पोर दितलो म्हूण चिंतूंक फावो ना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण वडवीक भोगूं आनी तशेंच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किकोंत करता तातूंत वडवीक भोगूं. कित्याक तोंडाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात
आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची सुरूबाय ओडून वेता, अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस बावून सुकून वेतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे ओडकार. आमचो सबाब कोणवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वांचतलो. सगलीं म्हणुया. कोणवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वांचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्र पडचे आदीं हांव चुकल, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटा. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें, तुजें नेम म्हाका शिकय. सबाब कोणवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वांचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्र आयले ते बऱ्याक आयले, असो हांव तुजें नेम शिकूंक पावलों. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समूर्त. जबाब कोणवाळायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वांचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजेर तळमळ्ळे धाडले ते विस्वाशीपणान धाडले, पूण तुज्या चाकराक भासायलाय त्या प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. सबाब कोणवाळेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वांचतलो. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां फारिजेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजान थावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही संसद कित्याक म्हूण खुणा सोदतात? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे संस्थीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेली तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयण्यान भावनो, आयज जे आमकां देवाच्या उतरान सांगलेलें आसा तें केन्नाच विसरचें न्हय. पूण कसलोच दुबाव धरिनासतना भावार्थान मागूंक जाय. दुबाव धरिनासतना मागूंक जाय. मागूंक जाय म्हणजे देवा कडेन आमी तें दवरूंक जाय आनी देव आमकां जें मागता तें दितलो म्हणून ह्या भावार्थान आमी तें सोत मानूंक जाय. जेजून आमकां सांगलां, आदीं भियो नाकात, ठामपणी सोत मानात, तें तुमकां घडटलें. तर आयज पयल्या ह्या हातून अशें सांगलेलें आसा, तुमचे जिनोस्वार ताळण्यो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. कित्याक लागून? ताळण्यो आयल्यो जाल्यार कितें जाता आमकां? आमी सगळीं जाणां ताळणेंत पडटा. मागीर कितें जाता? ताळणेंत पडलें की ना,
तातून कितें बरें ना. घोडेक ते आमकां तात्पुरते म्हूण तूं बरेंपण दिता, पूण मागीर आमी निराशीत जायत वेता. हातूंतल्यान आमकां समजोंक जाय की ही ताळणी जी आयलेली आनी तिका हांवें होकार दिल्लो तें बरें न्ही म्हणून. फुडें हांवें तें करूंक फावना. हे भाशेन आमकां घोटाय मेळटा आनी दुसऱ्यांकूय आमच्यान मागीर शिडकावंक जाता. तर कसल्योय ताळणी येवं, आमी आनी एक दुसरी वस्त मनांत दवरूंक जाय. आमी एकसुरी ना, आमचे बरोबर जेजू आसा आनी जेजून कशे भाशेन ताळण्यांक पाळो दिलो तें आमी पळोवंक जाय. तो एकदम देंवचाराक हाजीर जालो आनी देंवचार सांगता पळय ताका ताणें प्रतिसाद रिस्पॉन्स दिलो. सदांच देवाक वयर धरून न्हय देंवचाराक, आनी हाका लागून ताका विजय मेळ्ळो. आनी जेजू जो आमचे सोबे आसा तो आमचे सोबे ह्या ताळण्यांक पाळो दिता, तो तांकां उतर दिता. तो ताचे गोठायेन आमी भावार्थान दुबाव धरिनासतना फुडें वचूंक जाय. तिसरें म्हणजे ह्या संवसारांत जें आसा पळय तें सगळें काबार जातलें म्हणून आमकां तिसऱ्या मुद्द्यान ह्या पयल्या वाचपान सांगलां. गिरेस्तकाय, गोरिबाय, देव आमचो सगळ्यांचो परामर्श करता. तो भेदभाव करिना. तें जालें की ना तो हें सगळें बदलतलो. कितलीं जाणां गरीब आसलेलीं देवान तांकां कितलें दिलें, आतां तीं श्रीमंत जाल्लीं आसा. आनी थोडीं जाणां हे भाशेन श्रीमंत जाल्यात म्हणून आपणाक आतां दुसरें कोण लागना तें ना, तीं आनिकूय गरिबांक मदत करतात. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. कित्याक देवान दिलें, देवा सोबें आमी दुसऱ्यांक दिलें तें आनिकूय वाडोवंक लागता. आनी जेजून ही खुणां कित्याक मागतात काय म्हूण सांगल्या. जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत दिलेलें आसा. तर आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो सत मानूंक जाय की ताणें आमकां आमची सगळीं पातकां बक्षिल्या. फकत आमी कबूल करूंक जाय आनी ताचे कडेन मागोंक जाय, सायबा हें म्हजें सुरशिल्लें काडून व्हर. ताळण्यो येतात न्हय, तातूंत आमी पडटा, सायबा तातूंतलो म्हाका निवार, परतून तातूंत पडोंक दिवं नाका, एक सोय घडोवन येवंक दिवं नाका. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, आतां ह्या मिसार आमी मागया. देवान आमकां खूब दिलेलें आसा आनी दीत आसतलो, तर ताचेर विस्वास भावार्थ धरून आमी मागणें करया. थोडो वेळ आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. पळयात, तो आमचे सोबें सगळो गोत आसा. प्रत्येक सुस्कारान ताणें आमकां सांगलां हांव जिवीत. जिवीत ह्या सुस्कारांतल्यान आमकां मेळटा. आनी आमची चिंतना ताची सरशीं दवरली की ना, ताच्या स्वतान तो आमकां ती जाणवाय, दुसऱ्या मुद्द्यान आमकां सांगलें जाणवाय मागात म्हणून, तो आमकां ती जाणवाय दिता. आनी आमकां ताच्या स्वतान दवरून ताचे वाटेंतल्यान चलूंक आमकां तो मदत करता. आनी आमकां सगल्यांक आमी ताचे सोबें बापाचीं भुरगीं, तर ताचे सोबें आमी बापा सरशी वचोंक जाता. आनी ह्या वेळार ह्या मागण्यांतल्यान आनी ह्या बेठवणेंतल्यान आमी जेजू बरोबर देवा सारकी उदीक जावंक आमची बेठवणी करया. आमेन. आमी गीत घेवया. C34, पेज नंबर 42, C30 आनी 4, पानाचो अंक 40 आनी 2. तुजे आदीन मोगाळ जेजू. खुदखुदीत धडसत सायबा, बेठवणी करता तुका. खुदखुदीत धडसत सायबा, बेठवणी करता तुका. तुजे आदीन मोगाळ जेजू, आयज
Tushamoganuti ulbahai, Tushamoganuti ektai. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्फ दितात देवा बापाक मानतात तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे बेटवणी वरवीं आमची खाळचां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सर्गींचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कल्याण सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्यानी साशणीक कोरोराचें रगत, पातखांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोड परगोटुया. सुम्या जेजू आमी लोक खाता आनी एकाशींतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडाणी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो दूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. सर्वेस्परा, तुजो चाकोर अलेक्झांडर ताची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलिल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे पोरजोडीत तुमकां मळपळ्योंक फाव कर. आम्हा सोमेसांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पुती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी भावार्थान थीरपणी तें म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जुगुस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखातांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानता. सगळे वस्त परसांचो मोग कोता जेजू म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार चिंबो मलीक मास म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. D21 पेज नंबर 58 D20 आनी 1 पानाचो अंक 50 आनी 8 जेजूशी येयात. आमचे दोळे धांपया आनी जेजू आमच्या काळजांत आसा ताचे बरोबर भितरल्यान हो वेळ आमी सारया.
आणि हे समर्पण आमच्या जिविताचें ताका करुया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें दितलें. तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमचे मोगाळ बापा, सुर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें धादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशोंक निर्मी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळे आनी सर्वोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार उदीक आनी उदीक दुबाव नासतना देवा कडेन मागच्याक जशे भशेन भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान मागलें ताचे कडेन आमी मागया आमकांय ती कृपा मागून घे म्हणून. ताचें मागणें घेवया. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आमचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी चोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F23 पेज नंबर 96, F20 आणि 3 पानाचो अंक 9 आणि 6 वचूया. वचूया ख्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया ख्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया ख्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया ख्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्या